येवकार हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। म्हादयचे उदक देंवला। एप्रिल मे मेरेन ती सुकी पडू येता। मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर म्हणटा। जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा म्हादय वळोवपा खातीर परवानगी मेळोवपाचे कर्नाटकान कसलेय यत्न केले जाल्यार गोंय ताका विरोध करतले। सुदीन ढवळीकाराची टिमीन कणकुंबी सावन काय फोटे काडून हाडल्यात। हे फोटे दाखोवन आदले परस म्हादयचे उदक कितले उणें जालां तें दाखोवपाचो तेणें यत्न केलो। लोकांनी आता चळवळ उबी करची आनी म्हादय वाचोवपी सरकार हाडचें असो उलोय तेणें गोंयकारांक मारला। पयलो म्हणजे वयल्यान जेन्ना येता तेन्ना उदक जवळ जवळ 1.5 मिटर कमी जालां हायटी। त्या नंतर जेन्ना सकयल देंवता तेन्ना तें आनी कमी जालां। ही मुर्ती पळयल्या नंतर कळटा। तिसरी गजाल आसा ती ताजे सकयल आयल्या नंतर इल्ले इल्ले कमी जायत आसा। मुखार आयल्या नंतर उदक आटना हें दिसपाक लागता आनी जेन्ना सकयल पावता तेन्ना तें जें खळखळ करून आवाज करत येताले ताचो आवाज बंद जाला आनी ताचो इम्पॅक्ट इमिजिएट आमकां वॉटर सप्लाय प्लांटार जातलो आनी कालांतरान फुडल्या 10 वर्सांत आमचें डेजर्ट तयार जातलें आनी जें सलायन वॉटर आसा तें मॅक्झिमम लेवल जेन्ना हाय टायड आसता तेन्ना भितर सरतलें। काल जेन्ना म्हजो मनीस हे सगळे फोटो घेवन आयलो ते सगळे हांव वॉट्सॅप करता तुमकां। जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की 1 मिटर हायटीचें जें उदक आशिल्लें तें आज जवळ 60 सकयल आयिल्लें आसा। अजून आमी मार्च म्हयनो चालू जाला। आमचे कडेन एप्रील आनी मे आसा। आमची परिस्थिती एप्रील मे कितें जातली ही हांव आत्तां सांगूंक शकना। अंदू प्रत्येक 8-8 दिसान आमचे मनीस जे हांवें घाल्या ते इन्स्पेक्ट करतले आनी जन आंदोलन जाले शिवाय आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडचे ना, गोवा गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडचे ना। अशा परिस्थितीत अशें जर मुखार जायत जाल्यार आमची परिस्थिती गोंयची सगळ्यांची कितें जातली हें आमी आज चिंतपाची आवश्यकता आसा आनी तेच चिंतून हाजे मुखार आमी खंयचें सरकार येवपाक जाय, खंयचें कितें करपाक जाय हें पळोवपाची आवश्यकता आसा। सुदिनान कितें सांगलें तेचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रतिक्रिया दिली ना। पूण कर्नाटकान कसली आगळीक केली जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयाचे नदरेक ती हाडून दितले आनी कितेंय करतले जाल्यार नव्यान परवानगी घेवपाक लायतले अशें मात तेणें सांगलें। वो मुझे पता नहीं कनकुंबी में कौन आया था कौन नहीं, मैं लेकिन इतना बता देता हूँ वी आर वेटिंग फॉर द जुलै। बट जुलैचे प्रिपेरेशन जे आसा पळय न्हू हें आमी आतां पासून सुरू केलां। ऑलरेडी तेंच्यांनी जें वायोलेशन केलां आनी बाकीचें सगळें केलां हे सुप्रीम कोर्टाच्या नदरेक आमी हाडून दितले। मीनवायल इन कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट जे तांकां आमकां ज्या जाग्यार फायल करपाक जाय त्या डिपार्टमेंटाक तांकां एनओसीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो दिवच्यो न्ही। म्हणजे आयदर ते वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली किंवा थंयसरलें जलसंवर्धन मंत्रालय आसतलें ह्या सगळ्यां कडेन आमी फायल करतले की तांकां हाज्या फुडें खंयच्योच एनओसीज ज्यो आसा त्यो दिवच्यो न्ही। वी आर फायलिंग विदीन 2 to 3 days। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी अमर चावरिया। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज करप्यांचो आंकडो वाडपाक लागला। भाजपा, आप तशेंच अपक्ष उमेदवारांनी उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आपापल्या मतदारसंघांतल्यान अर्ज दाखल केले। दुसरे कडेन कांय जाणांनी आपल्याच पक्षा विरोधात बंड केला। बेतोडेची आदली सरपंच पूनम सामंतान भाजपांतल्यान भायर सरून अपक्ष रावपाची तयारी चलयल्या। वेळी मतदारसंघातल्यान अपक्ष उमेदवार अँथनी रॉड्रिगीसान आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। कुडतरींतल्यान मिशेल रॉड्रिगीसान अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्या। कुडतरी आनी नावेलच्यान आम आदमी पार्टीच्या ब्रँडा डिसिल्वा आनी मेटिल्डा डिसिल्वान उमेदवारी भरली। उत्तर गोंयांत वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्यान भाजपाच्या 11 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले। तातूंत पेडणेच्या 4 उमेदवारांचो आस्पाव आसा। कळंगूटच्यान दत्तप्रसाद दाबोळकार, अणजूंच्यान निधी शिरोडकार आनी नेहारिका मांद्रेकार, शिवोलच्यान सानिशा तोरस्कार आनी सविता गोवेकार, सुकूरच्यान ॲश्ली लोबो, कार्तिक कुंदेकर, रेश मागुसांतल्यान करण गोवेकार आनी रुपेश नायक, जाल्यार पेन्नदी प्रांस मतदारसंघातल्यान राधिका सावंत आनी स्मिता कळंगूटकारान उमेदवारी दाखल केल्या। पेडणे तालुक्यांतल्यान भाजपाचो अनंत गडेकार, धनंजय शेतकरी, सीमा खडपे, मनोहर धारगळकारान उमेदवारी दाखल केली। मगोपानय आपले उमेदवार निश्चित केल्यात। कुर्टी खातीर प्रिया च्यारी, वेळी प्रियोळच्यान दामोदर नायक, बेतकी खांडोळा खातीर विश्वजीत नायक, किटला मतदारसंघातल्यान गणपत नायकाक उमेदवारी मेळ्ळ्या।
बोरयेची आदली सरपंच आणि भाजपाची फुडारी पूनम नायक भाजपांतल्यान भायर सरली. बेतोडा मतदारसंघातल्यान तिने उमेदवारी अर्ज दाखल केला. हांवेन स्वताचेर अन्याय जाता तेन्ना मागपाक जाय. हय तुमकां दिला सो पार्टीचे कितें तुमकां रिस्पॉन्स कसो आयलो? आमी एक ह्या पार्टी बद्दल हांव सांगा काय खंयच्याच पार्टीचेर हांव काय उलयना. भायर येवपा खातीर इंडिपेंडंट वचपाक कितें तरी रिजन ना, महिलांक एक न्याय दिवपा खातीरच हांव भायर सरला. महिला जेन्ना पळय एसटी आसता तेन्ना एसटी उमेदवार आसता, ओबीसी आसता तेन्ना ओबीसीक चान्स मेळटा, जनरल आशिल्ल्या कारणान जनरलांकय चान्स मेळपाक जाय, महिला आसता तेन्ना महिलांकय मेळपाक जाय. पूण महिलांक आजकाल फाटी काडटात. दक्षिण गोंयान आपले उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत आम आदमी पार्टीन उत्तर गोंया खातीरय आपल्या उमेदवारांची घोषणा केल्या. सो नॉर्थ गोवा खातीर आमचे जे आसा कॅन्डिडेट कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 7 अल्डोना रिजर्वड फॉर वुमन ओबीसी ही आमची स्मिता शेट स्मिता शेट SHET वायफ ऑफ आवर व्हेरी सिनियर व्हॉलंटियर. मागीर सिरसय 08 कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज जनरल आमचो गॉडफ्री डिलिमा. कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 10 कालांगूट विच इज रिजर्वड फॉर ओबीसी तातूंत आमचो मान्युएल कार्दोज. सुकूर जी जनरल कॅटेगरीन आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 11 ती मारियो कोर्देरो. आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 23 होंडा जी जनरल परती आसा तो आमचो पुंडरीक मडकर कॅन्डिडेट. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत, फोंडेच्यान कृष्णा नायक, म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. सरकारान सोऱ्यावेले उत्पादन शुल्क वाडयिल्ल्यान बार आनी रेस्टॉरंट धन्यांनी निशेध उक्तायला. खणबंदीक लागून खण वाठारांतल्या वेवसायांचेर परिणाम जाला. पर्यटक येवप कमी जाला. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालपाचो उलो बार आनी रेस्टॉरंट धन्यांनी मारला. गोंयच्या बार आणि रेस्टॉरंट धन्यांचे कोर कमिटीन मंगळारा बसका घेवन सरकारान वाडयल्ल्या उत्पादन शुल्काचेर चर्चा केली. हे बसकेत GST शुल्क वाड ह्या सगळ्या गजालींक लागून सामान्य बारवाल्यांचेर कसो परिणाम जातलो तें दाखोवन दिवपाचो यत्न केलो. मुख्यमंत्र्या कडेन विशयाचेर चर्चा करपाचें थारलां. Which is sold by the wine shops is affecting all of us. The people, especially the tourists, they end up buying liquor from the wine shops and go to the hotels. It has affected us a lot. Now with the starting of these hawkers which sit around the market all around who hardly pay anything, then with Swiggy, Zomato coming in, this has eaten into our business. People sit in the hotel, they order food, they have a bottle from the wholesale liquor shop, sit and drink, and there's a shortfall in the footfalls in our restaurant. In the hike in the license fees and hike in the liquor prices is going to affect all of us very badly. If we have made a rough calculation and we find that this is going to land up to at least about 300% to the end users. So with 300% hike to the end users, I feel that it's a very huge hike. And the tourism and the business in bar and restaurant businesses in Goa will have to come to a close down. Lower the prices, more the supply, more the revenue. If you're going to curb on all this, I don't think the government is going to achieve what they think they would achieve. When the CM has also said that they would achieve about 100 crores on the liquor trade, which I think would be reversed. So the expectation in the budget was that they would earn about 100 crores from liquor business because of these hikes. But these hikes are going to curb the supply and demand. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा पुराय फॅमिलीचे आत्महत्येन म्हापशें हालोवन सोडलें. शाहू धुमाळे आनी ताची घरकान्न तांच्या दोग सान भुरग्यां सयत फ्लॅटान मेल्लीं सांपडलीं. हें महाराष्ट्रांतलें कुटुंब. म्हापसा पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण शाहू धुमाळे, ताची 34 वर्सां पिरायेची बायल कविता, 9 वर्सां पिरायेचो चलो सारस आनी 2 वर्सां पिरायेचो साईराज मंगळारा खोर्ली म्हापशाच्या फ्लॅटांत सकाळीं मेल्ले अवस्थेत दिसून आयले. वीख बाधा जाल्ल्याची शक्यताय DYSPन न्हयकारल्या. म्हापसा पुलीस recovered 4 dead bodies from residential flat in Korli. Shahu was found hanging, while the other 3 were found in the bed. So, as of now,
all their bodies have been referred to the GMC for post-mortem examination, and Mapsa police have registered the deaths as unnatural deaths, and the Mapsa police are carrying out further investigations. And the police have recovered a note. We have gone through the note. The note is quite exhaustive, and the contents are being analyzed. We will not jump to the conclusions, but we will analyze the contents of the note, and if investigations are required to be carried in that direction. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. परवान्या बगर उबारिल्ले आंबेलीचे ओपन एअर मोडून उडोवपाचो मडगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिला. परवानो घेतले बगर बांदिल्ले हे ओपन एअर लग्ना खातीर वापरताले. ती सुवात आदी आशिल्ली तशी दवरची अशें ह्या आदेशान म्हटलां. साश्टीच्या आंबेले गावात कोनफेटी नावान हो हॉल उबारिल्लो. जोसेफ टोरकाटो ताचो धनी. 2016 संजय शिंदेन ह्या बांदकामाच्या विरोधात कागाळ नोंदयल्ली. 2021च्या रिजनल प्लॅनाप्रमाण ही जमीन कांय प्रमाणात उदकाच्या वापरा खातीर जाल्यार कांय प्रमाणात पिकाऊ जमीन म्हणून अधिसूचित केल्ली. ती आतां जाली 2016 आमकां अरेस्ट केल्लो, कित्याक आमी तें एज अ रिपोर्टर आमी थंय स्टोरी करपाक गेल्ले. तांकां विचारून आमी ते सगळे ओपन करून फोटो बिटो सगळे घेतले. आनी तेंच्यांनी आमचेर हें करून फोटींग हें करून आमकां अरेस्ट केलो आनी आमी 24 वरां भितर सुटले बी. पूण ते इलिगल आसतना आमी स्टोरी करपाक गेले. आमकां कशें एसीबीन अरेस्ट केले पण आज ऑर्डर येयल्ली आसा ते डिमॉलिश करचे म्हणून. तेंचे कडेन एक म्हणटा तो डॉक्युमेंट्स तेंचे कडेन ना कसलोय, आनी नाय तेंचे कडेन पंचायतीचे लायसन आसा ना खंयच्या म्युन्सिपालिटीचे ना कित्याचे तेंचे कडेन कसलेच ना, हेल्थाचे आसा ना कित्याचे आसा. ऑर्डर दिल्ली आसा 30 दिसा भितर ते डिमॉलिश करचे म्हणून. आनी ग्रेस पिरियड मामलेदाराक दिल्लो की ते 30 दिसा भितर जर तो मोडना म्हणटकीर 7व्या दिसा त्याने मोडून घेवचो आनी तेजे कडल्यान सगळे कितलो खर्च जालो तो तेंचे कडल्यान काडून घेवचो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटान 5व्या साऊथ एशिया सिटी समिटाचे आयोजन केला. ही समिट 4, 5 आणि 6 तारखेर पणजे जातली. 10 वर्सांची टिकाऊ ध्येया ही हे परिशदेची थीम जावन आसा. Internationally, there are sustainable development goals which are supposed to be achieved by 2030. And the theme of our this seminar or workshop is 10 years to SDGs. So now we have only 10 years left to achieve those goals, and what city governments can do to achieve those sustainable development goals. That is the idea, and we'll be discussing these subjects on 5th and 6th of this month. Tomorrow we are having a very special session. This is the second edition of that session where we'll be exclusively interacting with the leadership, women leadership. सोनसड्यार प्रक्रिया करून उरलेलो गाळ माडेल वाठारांत उडोवपाक आयिल्ले ट्रक थळाव्या लोकांनी आडावन ते परतून धाडले. हो गाळ कोणे उडोवपाक सांगलो हे विशीं थळाव्या नगरसेवकाक लेगीत म्हायती नाशिल्ली. पूण मुख्याधिकाऱ्याक फोन मारल्या उपरांत हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो. कोयराचेर प्रक्रिया केल्या उपरांत जी माती आनी हेर वस्तू उरतात तो हो गाळ. ह्या गाळाक खर हिवळांनी मारतात. देखून हो गाळ माडेर वाठारांत उडोवपाक लोकांनी खर विरोध केलो. पळयात. हांव एवरी टायम क्रॉस जातालो, सो म्हाका ते लोक म्हणपाक लागले हे पळय आतां कचरो हाडून सोंसळ्यावे लोक टॉक्सीक वेस्ट व्हरता. टॉक्सीक वेस्ट हेका गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची कांय क्लियरन्स ना, कोणा कडेन पेपर ना, कांय ना. सो इट इज व्हेरी क्लियर वॉट सोंसळ्यावे लोक दीस इज अ रॅकेट बेसिकली. हे पयशे खावपाचे रॅकेट तो वेस्ट थंयचो काडलो आनी हांगा घालो. एक घाण येता पळय आतां हांगा उबें रावपाक जायना. हे सगळे हांगा उदक बसतलें ते पोल्यूट जातले, लोकांच्या हेल्थाचेर परिणाम जातलो. दे आर फायंडींग एन इजी शॉर्टकट. हांगा पळय सगळे लोक उच्चामोड जाले. I didn't know that municipality is given permission for this, so I just called up the chief officer. What I got to know from the chief officer is that the permission has been given by the pollution control board. They have all the necessary permissions to get this done. In fact, about this smell, I had also questioned CO previously. Why are they putting inert over here? Because the ground is already very high, and this red mud is not sufficient to cover the inert. It is still bad. So that time what the chief officer had said was that they will make sure that they will cover it up in such a manner where it doesn't trouble anyone. आणि हिंगा ते संसळ्यार कचरो डंप कोताय आणि सगळो ते मातगान लेवल कोणतो धुंवर येता सगळो. आको प्रॉब्लेम म्हळ्यार वास येता आमकां, आनी आमकां ते जायना सोसूंक. हें सगळें जालें डंप करून केलें आनी हांव थिंगसान धांवन येयलें. हांव 2-3 पाट पळोवपाक येयलें, पूण तेश करून म्हाका कांय दिसती पडना. दुसऱ्या पाट हांवें बोर्ड केलो तशें एक ट्रक गेलो बोर्ड मात म्हूण.
आनी रावल ना स्पीड मारीत गेलो तो दुसरा आतां 3 बसान आहा थिंग कोणशा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. धर्माचेर देवांचेर जे कोण उलयतात त्यांच्या विरोधात कागाळी करपाकच जाय, ना जाल्यार ते उलयत रावतले. पूण आमी आमचे पद्दतीन हिंदू संस्कृती तिगोवन दवरपाचे यत्न करूया, दत्ता भी नायकान आवाहन केलां. आदिवासी हें उतर भारतान ब्रिटिशांनी वापरलें अशी माहिती दितना ह्या आदिवासी भितर तुमचे आमचे परस चड संस्कृती आशिल्ल्याचे ताणें सांगलें. पळयात. काणकोणा परशुराम भक्तगण परिशदेचे वतीन घडोवन हाडिल्ले सभेत तो उलयतालो. आदिवासी समाजाचो फुडारी आनी पर्यावरण चळवळींतलो वावुरपी रामकृष्ण जल्मीन परशुरामाचेर केल्ल्या उलोवपाचो निशेध करपा खातीर ती आपयल्ली. रामकृष्ण जल्मीन बाणावलेचे एके मिटिंगेंत परशुरामाचेर भाश्य केल्लें. गोंय हें परशुरामान उदकांत बाण मारून निर्माण करूंक ना जाल्यार हांगाच्या थळाव्या लोकांनीच तें वसयलां अशें म्हटलेलें. त्या वेळार ताणें पुराण कथांचे कांय दाखले दिल्ले. अवतार हो 6वो अवतार आसा, ताचे वर्णन आमकां सांगिल्लें आसा. परशुराम हो श्रद्धास्थान आसा, ते श्रद्धास्थान दुखोवपाचो प्रयत्न जर आमी ओगी रावले आज जाल्यार अनेक श्रद्धास्थानां दुखोवपाचो प्रयत्न बरोबरीन जातलो म्हूण ताका निशेध करतात. श्रद्धास्थानाचेर हल्लो करणारो मनीस खूब म्हत्वाचो ना, हांव ताका वळखता, व्हडलो कितें विद्वान आनी अभ्यासू असो अशें ना. परंतु परशुराम भूमी म्हणटा आमी गोंयांत, म्हणून परशुराम ताणें टार्गेट केलो. तर परशुरामान ही भूमी निर्माण केली हो आताच नाही, ठाण्यापासून केरळ पर्यंत लोकांचा विश्वास असा. आणि या सगळ्या भूमीचे केंद्र गोंयांत आसा, सेंटर गोंयांत आसा. ब्रिटिशांनी कितें केलें, हांगा आयल्या बरोबर हांगा आदिवासी नावाचो एक शब्द वापरलो. शब्द आदिवासी मानपाक आमकां काही चिंता काय ना, दुःख काय ना, पण आदिवासी नावाचो शब्द वापरलो. म्हणजे कशें हे सगळे भायल्यान जे आयले ताच्या पयलीं जे कोण रावताले ते आदिवासी. आणि आम्ही प्रवास केल्यानंतर अशें लक्षात येता की जांकां ते आदिवासी म्हणटात तांच्या भितर भारतीय संस्कृती तुमच्या आमच्या चड आसा. पण ती बातमी आयकून लोकांक अशें दिसता जणू काही ह्या देशात अराजक निर्माण जाले काय. पण हा जो सगळो जो इफेक्ट जो आसा हो इफेक्ट शेवटी ह्या संस्कृतीचेर प्रहार करपाचो आसा, आमच्या राष्ट्राचे विभाजन करपाचें. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. आंतरराष्ट्रीय बायला दिसाच्या निमित्त साधून मडगांवच्या एस्टर हॉस्पिटलान बायलांच्या कॅन्सराचे मोफत स्क्रीनिंग दवरलां. बायलांनी ताचो लाव घेवपाचो उलो एस्टर इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजीन मारला. भारतात कॅन्सर जावन मरपी बायलांचो आंकडो चड आसा. हाचे फाटलें कारण बायलां वेळावेळार स्क्रीनिंग करिनात. देखून ते बाबतींत जागृताय तशेंच मुफत स्क्रीनिंग करपाच्या हेतान हो कॅम्प घडोवन हाडपाचें थारायलां अशी माहिती डॉक्टर जुडीथ डायस आनी डॉक्टर अक्षय करपेन पत्रकार परिशदेंत दिली. शेनवारा 7 आनी आयतारा 8 मार्च अशे 2 दीस सकाळी 10 ते सांजे 3 मजगती मडगांवच्या एस्टर हॉस्पिटलांत हें स्क्रीनिंग जातलें. The easiest way to diagnose breast cancer is to just examine your own breast. I tell all my patients, all my female, please examine your breast once a month after your periods are over. Each and every lady above the age of 20 years should do that. You should become a sort of a routine with you. And at that time, if you find any suspicious lump, any suspicious changes in the breast or nipple, or any discharge from the breast, or anything that you are troubled by, then you go to a doctor. Rather than just doing mammographies, they do one mammogram maybe this year, they won't do a mammogram for the next 2 years, and then do one after 2 or 3 years. That doesn't make sense at all. That's just wasting time, wasting money. So the best way to diagnose a cancerous lump in the breast is to examine your own breast. When we saw that Goa lacks, the need of actually there is a need of specialists in Goa, especially in the oncology sector. And why it is that? Because there is a increase in the incidence of cancer. It is just not Goa but across India, and there are specific cancer which are much more common. As to give us statistics in India, almost 70 to 80% of the patients, they come in very advanced stages. So the death rate in the first year itself is around 60 to 70%, and that is not because ineffective treatment, but that is because of the identification or diagnosis in very late stages itself. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. वास्कोचे उदरगतीचेर सध्याक नेटान चर्चा जावपाक लागल्या. ह्या आदी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन ह्या मुद्द्याक हात घातलेलो. आता थळावे नगरसेवकय ह्या मुद्द्याचेर तोंड फोडून उलोवपाक लागल्यात.
त्याचबरोबर कोयराचो विलो आनी नितळसाण मोहिमेचेरूय मत मांडून तांणी कांय सुचोवण्यो केल्यात. मिनी सोंसोडो जावन रावलेल्या सडावयल्या कोयराचेर आतां खंय तरी प्रक्रिया जावपाक लागल्या. अशें आसलें तरी दर दिसा एकठांय जावपी कोयराचें कितें? त्याच बरोबर पावसा पयलींची कामां डेंग्यू पातळपाक जायना त्या खातीर कितें उपाय घेवप हाचेरूय दाजीन कांय सुचोवण्यो केल्या. आज तुम्ही पळयता की आज गार्बेज सगळ्या कडेन आसा, झाडां सगळे सिटीन पडिल्लीं आसा. आमी प्रत्येक टायमाक जेन्ना तांकां विचारता तेन्ना ते म्हणटा वयर प्लांट फूल आसा, वयर जागो ना. आमची गार्बेज पसून जी ओली गार्बेज आसता ती गार्बेज पसून आज नियमीतपणे उचल्ली वचना, कित्याक ते म्हणटा की वयर जागो ना म्हणून. पयरूच म्हाका कळ्ळें की तांणी टेंडर काडला पोकलेना खातीर, म्हणजे आमचे पोकलेन आसले तेंय बी डॅमेज जालां. आनी इतले सगळे आसतना म्हाका दिसता खंय तरी म्युन्सिपाल्टीन सगळे विसरून म्हाका दिसता सगळे 25 कावन्सिलर एकठांय येवन हो गार्बेजीचो प्रॉब्लेम हँडल करपा जाय. पावसाळ्या पयलीं प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट जावची. लास्ट टायम आमी पळयलां आमची गटारां कशी बुट्टी आयली त्या सगळ्या कडेन. त्या खातीर प्री मॉन्सून बेगीन स्टार्ट जावपाची, कित्याक सगळ्या कडेन पणजे मडगांव सगळ्याक स्टार्ट जाली. वास्कोनूय बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट जावन बुट्टी आमी एवॉयड करची. हाच्या खातीर एक हें आशिल्लें डेंग्यू आमी लास्ट टायम पळयला हाजो कहर लास्ट टायम कितलो व्हडलो जालो तो. त्या खातीर आमी खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान एक 5-6 मिशिनां प्रोक्युअर करपा जाय. म्हजे कडेन एक मिशीन आसा, दुर्गा मंदिर समाजा कडेन एक मिशीन आसा, आनी एक सुकांता कडेन मिशीन आसा. अशी 4-5 मिशिनां आमी हाडून दवरली आनी प्रत्येक वॉर्डान नियमीतपणान 15-15 दिसांनी सपोज फॉगिंग करप आनी अवेरनेस करप. म्हाका दिसता डेंग्यूचो प्रमाण खूब कमी येतलो. वास्कोन अश्यो खुबश्यो बिल्डिंग्स आसा ज्यो व्हेरी डेंजरस आसा, एबंडंट आसा, ज्यो केन्नाय कॉलॅप्स जावपाक शकता. पुलीस स्टेशनां फुडलीं आसा ती इतली डेंजरस आसा, पडली जाल्यार खुबशी जीव वतले. अशे एक 7-8 इश्यू घेवन आमी फुडें आयल्या. ट्रीज ट्रीम करपाची गरज आसा, मठा कडल्यान झाड आसूं नाल्यार वास्कोभर अशी एक 15 ते 20 झाडां आसतलीं जी व्हेरी डेंजरस आसा. गटर्स क्लीन ना, जेन्ना कोणी आमी मागता तेन्ना ऑलरेडी ते सांगता ना आज हेका गेला आज तेका गेला करून आमकां अशें बायपास करता ते. हांव तेय मागता की आमकां लेबर्स आनी हे बेगिनांतले बेगीन दिवपाचे आनी हेमी कडसूनय त्यांनी लेबर्स हे करपाचे, कित्याक आतां प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट जातले फुडल्या म्हयन्यांसून. वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरू महाले. शेक्सपियरची संकल्पना पयले खेपे अस्तित्वात हाडपी नासलो तरी रोमियो अँड जुलियटाची मोगा काणी इंडो रशियन, कोंकणी आनी हिंदींतल्यान रुपांतरीत जावपी पयली निर्मिती थारल्या. रोमियो जुलियट फामाद मोगा काणी गोंयांत परतून तयार जाता, पूण इंडो रशियन, कोंकणी आनी हिंदी भाशेंत. शेक्सपियराच्या रोमियो जुलियटान पुराय संवसारांतले सिनेमा निर्मात्यांचेर मोनळ घाला. हे फिल्म पुराय जावपाक वर्सभर लागतलें अशें मिडिया कडेन उलयतना सिनेमाचो दिग्दर्शक अजीज झीन सांगलें. सिनेमाचें शूटिंग गोंयांत आनी तेच बरोबर रशियांत जावपाचें आसा. तेका लागून हो सिनेमा भारत आनी रशिया मदले संबंद सुदरावपाचो यत्न करतलो अशी आस्तय ताणें उक्तायली. पळयात. Romeo is going to be played by a Goan Konkani boy who's from Panjim, from a very powerful family, and Juliet is going to be a girl from Morjim who's brought up here in Goa, and she's a Russian DJ. So the love story is going to be between these two kids and their families. So we have adapted the entire Romeo and Juliet story into the Goan background, the Goan culture and everything. And like Avaji said that Goa is very, very popular in Russia. So we've thought of making this into an Indo-Russian film where we're going to have it in Hindi, Konkani and Russian. This project is one of the biggest projects in 2020 and 2021. It is not an imaginary story, it is a very realistic story which we all have seen. And yes, there's a lot of tourism that comes in with Russia, and we as Konkanis, we as Goans do rely on a lot of tourism. So I think this is a nice combination and a nice concept that Aziz has come up with, and I'm sure you all will love it. We're going to put our heart and soul into this film, make it very realistic, make it a nice beautiful love story. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.